मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 27 वळी 1 ते 30 जेजू पिलाता मुखार दीस उजवाडवना फुडें सगळ्या मुखेल यादनिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी जेजूचो जीव काडूंक लावचो म्हूण थाराव घेतलो. तांणी ताका बांदलो आनी व्हरून पिलात राजपाल्याच्या हातांत घालो. जुदास गोळ घेता. जेजूक फॉर्मोण मारलोले पळोवन ताचो घात घेतलेलो त्या जुदासान अंतुस्करणाचो किडो ताका खावंक लागलो. देखून रुपयाचे 30 नाणे मुखेल यादनिकांक आनी जाणट्यांक परतून दिले आनी म्हळें, निरोपराधी रोगताचो घात घेवन हांवें पातोक केलें. तांणी म्हळें, तें आमकां कित्याक पडलां? तुजें तूंच पळय. ताणें ते रुपयाचे नाणे देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांत आपटून उडयले आनी वचून गोळ घेतलो. मुखेल यादनिकांनी ते नाणे काडून म्हळें, ते देव मंदिराच्या भांडारांत घालूं नये, ते रोगताचें मोल. आनी थाराव घेवन परदेशांक पुरूंक त्या पयशांनी तांणी कुंभाराचें एक भाट विकतें घेतलें. ह्या कारोणाक लागून ते स्वातेक आज पर्यान हाकेलदामा म्हणगे रोगताचें भाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना देवान जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें तें खरें जालें आनी ताणें रुपयाचे 30 नाणे घेतले. हेंच इस्रायलाच्या लोकां मदें मनशाक दिवचें थारायलोलें मोल. आनी सर्वेस्वरान म्हाका हुकूम घाल्लो त्या प्रमाणे कुंभाराच्या भाटाक ते मोडले. पिलात जेजूची चौकशी करता. मागीर जेजूक राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, जुदेवांचो राजा तूं? जेजून ताका म्हळें, अशें तूं सांगताय. आनी मुखेल यादनीक आनी जाणटे ताचेर आड घाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हळें, कितल्यो गोवायो तुजेर आड ते दितात त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. जेजूक मोरणाचें फॉर्मोण मारतात. दर उत्सवाच्या समयार खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो सगळ्यांचे वळखीचो एक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जाल्ल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय? बाराबासाक ओ क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक. नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातांत घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल नित्ती सोदरीर बसलेलो आसतना ताचे पोतिणीन अशें ताका सांगूंक धाडलें, त्या प्रमाणीक मनशाचे भानगडींत तूं पडूं नाका. म्हाका ताचें सोपोण पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मोरणाचें फॉर्मोण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिल्ली तुमकां जाय? असो राजपालान उलोवन तांकां विचार केलो तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हळें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक
हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. ताणें विचारलें, तर वायट ताणें कितें केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलीं, ताका खुर्सार मार. तेन्ना उलोवन कांयच फायदो ना म्हूण ओदीक उचांबोळाय वाडटा म्हूण पळयोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रोगता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना. ही जबाबदारी तुमची. आनी आख्खे पोरजेन परतीपाळ केलो. ताचें रोगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. तेन्ना ताणें मागलोलें तशें ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरबोंद दिवन खुर्सार मारूंक तांचे आधीन केलो. सैनीक जेजूचो मस्कुऱ्यो करतात. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळीं पलटोवन एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बडी दिली. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताका किणूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नो मान तुका. ताचेर थिंपी उडोवंक लागले आनी बडी काडून घेवन ती ताचे तकलेर मारूंक लागले. ताची खेबाडां केल्या उपरांत तांणी तें धाकटें आवरण काडलें आनी नव्यान ताका ताची खाशा वस्त्रां घालीं आनी खुर्सार मारूंक ते ताका घेवन गेले.